नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव संजीवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत हेर 8 आमदारांनी घेतलो मंत्रीपदाचो सोपूत। उरिल्ली 3 मंत्रिमंडळां 1 ते 2 म्हयन्या भितर वाडटले, भाजप प्रदेशाध्यक्षाचे विधान। मंत्रिमंडळात मोगो आनी अपक्षांक सुवात आसाच म्हणटा फडणवीस। निर्शेवणी फकत वेंचणुके पुरतीच म्हणीत पार्सेकारान सोपूत विधीत लायली हजेरी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। दोतोर प्रमोद सावंत गोयचो नवो मुख्यमंत्री आसतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, नितीन गडकरी हांचे हजेरेत दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो। तशेंच निकतेच वेंचून आयिल्ल्या 8 आमदारांनी लेगीत मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो। विश्वजीत राणे, माविन कुदिन्हो, रवी नायक, निलेश काब्राल, सुभाष शिरोडकार, रोहन खंवटे, गोविंद गावडे, बाबूश मोन्सेरात हे नव्या सरकारांतले मंत्री आसतले। जाल्यार उरिल्ल्या 3 मंत्र्यांचो सोपूत विधी 2 म्हयन्या उपरांत जावंक शकता। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलों। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नात राखतलों। हांव गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलों आनी संविधान आनी कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तरेच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाच्याच संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलों। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळटले अशें कसलीय गजाल असो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचे आसात तितलेंच सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताच्या लागीं उक्ती करचो ना। गोयच्या मुख्यमंत्र्यान निकतीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जे.पी. नड्डा, नितीन गडकरी आनी 10,000 लोकांच्या उपस्थितीत सोपूत घेतलो। सोपूत विधी उपरांत गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे आनी रोहन खंवटेन आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो। आज आमच्या नवीन सरकाराची आज आमचे मुख्यमंत्री म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि 8 मंत्री हांच्यांनी आज शपथ घेतिल्ली आसा आनी खऱ्या अर्थान आजपासून गोंयचे 3ऱ्या टर्माचें सरकार भारतीय जनता पार्टीचें गोंयांत कार्यरत आसा। ज्या तरेचो उत्साह आमी हांगा पळयलो, मोठ्या प्रमाणात गोंयची सगळी जनता सगळ्या तालुक्यांतले आसत सगळ्या गांवागांवांतले मोठ्या संख्येन हांगा बरेचशे लोक हांगा हजर आसले आशिर्वाद दिवपाक। मोठ्या प्रमाणात जितले भितर आशिल्ले हेच्या पेक्षा अर्दे लोक ते भायर उबे आशिल्ले कारण इतले अकोमोडेट जायनासले। त्यामुळे एक बऱ्या मोठ्या प्रमाणाचो जणू आमी उत्सव सेलिब्रेट करता तशा पद्दतीचो आशिर्वाद दिवपाक लोक हांगा आयिल्ले आसात आनी खऱ्या अर्थान लोकांक जें सरकार जाय तशा पद्दतीचें सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाचेर येणारी 5 वर्सां जी आसा ती कार्यरत रावतले। तांकां आशिर्वाद दिवपाक लागून आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी, आमी बाकीचे सगळे मंत्री, केंद्रातले मंत्री, वेगवेगळ्या राज्यातले 7 राज्यातले मुख्यमंत्री
हे खास करून हांगा उपस्थित असलेले भारतीय जनता पार्टीचे सगळे देशभरातले नॅशनल ऑफिस बेरर आणि वेगवेगळ्या राज्यातले ऑफिस बेरर हे सगळे आज हांगा येवन आमच्या मुख्यमंत्री आणि ह्या सरकाराक तांच्यांनी आशिर्वाद दिल्लो आसा आणि पूर्णपणे ज्या नेटान हांवें आज पळयला हांगा उत्सव तर लोकांक एक उमेद आसा की ह्या सरकारान कितें तरी एक बरे गोश्टी करूंक जाय आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्याची संपूर्ण टीम ही बऱ्या तरेचे कार्य येणाऱ्या 5 वर्सां करतले कारण गेल्या वेळाचेर 2019 ते मुख्यमंत्री जाले आणि तांकां केवळ 3 वर्सांचो टर्म मेळ्ळो पण ह्या टर्मा भितर गेली 2-2.5 वर्सां ज्या तरेन आमी कोविड-19 महामारी भितर आसात आणि तातूंतल्यान मात करून सुद्दां भायर सरिल्ले आसा त्यामुळे थोडोसो कदाचित काम करपाक तितली हे संदी कारण बरोचसो वेळ जो आसा तो सगळे कोविडच्या महामारीच्या हातूंतल्यान मागीर वेगवेगळी तकते वादळ आसात वेगवेगळे गोश्टी जावन गेले पूण म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ज्या तरेन हांगा साधू संत आयले तांच्यांनी आशिर्वाद दिलो आसा आनी त्यामुळे एक बरें सरकार ज्या तरेची अपेक्षा हे गोंयच्या लोकांक आसा अशा तरेचें सरकार हें डेफिनेटली डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाचेर येणारी 5 वर्सां कार्यरत रावताले येणाऱ्या दिसांनी भारतीय जनता पार्टी ज्यो पंचायती निवडणुका जातल्यो ह्या पंचायतीच्या निवडणुका कदाचित आमी सिंबलार करचे ना पण आमचे कार्यकर्ते वेगवेगळ्या पंचायती भितर निवडून येतले सरपंच जातले आणि येणारी जी लोकसभा आसा हांव पूर्ण खात्रीन आज सांगपाक शकता 2 वर्सां अजून आसा ह्या हांव दोनूय सांगता दोनूय लोकसभा निवडणुकीचे दोनूय आमच्यो ज्यो जागा आसा उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा दोनूय जागा भारतीय जनता पार्टीचेच दोनूय खासदार जातले इतलो हांव ठाम विश्वासान आज हांगासर नमूद करता हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जनतेचो आभारी आसा कारण आमी आज एक मुख्यमंत्री आणि 8 मंत्री हांची शपथविधी जाल्लो आसा 3 जे मंत्री आसात येणाऱ्या दिसांनी वेगवेगळ्या हातूंतल्यान चर्चा करतकच तो विशय सोंपतलो ते मंत्र्यांचोय एक येणाऱ्या 1-2 म्हयन्या भितर तांचोय शपथविधी सोहळो जातलो उरिल्ले 3 मंत्री हे अलायन्स पार्टनरांतल्यानूच आसतले का भाजपाचो त्याचो विशय आसा की भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या संदर्भातलो निवेदन हांव करपाक सोदना कारण मंत्रिमंडळा भितर कोणाक घेवप कितें आसा हो मुख्यमंत्र्याचो पूर्णपणे तांचो अधिकार आसा तांच्या अधिकाराचेर हांव येना पूण येणाऱ्या दिसांनी हांव ठामपणान सांगपाक सोदता की सगळ्या बरोबर घेवन क्लस्टर हें सरकार आसा त्यामुळे येणाऱ्या दिसांनी जो विशय आसा तो 1-2 म्हयन्या भितर सोडटलो जो म्हाका दिसता लोकांनी निवडून दिला म्हणजे तिसऱ्या फावटी एक बहुमतान निवडून दिल्लो आसा लोकांची जी अपेक्षा आसा ती पूर्ण करप गोंयच्या लोकांची अपेक्षा आसा गोंयच्या लोकांची इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर जावन नाल्यार सेल्फ ह्युमन डेवलपमेंट ताच्या खातीर कितें करपाक जाय तांच्या खातीर तें करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी आतां मंत्रीपद मेळिल्ल्यान आय थिंक इट वील स्पीड अप टू लॉट ऑफ थिंग्स दॅट वी हॅड टू फायट फॉर 10 वर्सां चडशे टायम अपक्ष उरलो आनी ऑपोजिशनान उरलो तरी झगडून करचें पडलें आतां आय थिंक डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर वर्किंग टुगेदर एज वन टीम डिलिव्हरिंग गुड गव्हर्नन्स टू द पीपल ऑफ गोवा शूड बी द प्रायोरिटी आनी एक्सपेक्टेशन्स ऑफ गोंयकारांचे कितें आसा आमच्या पुर्वकारांचें कितें आसा ते म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी दितली त्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमाणे मॅक्झिमम डिलिव्हर करपाचो म्हजो प्रयत्न आसा पोर्टफोलियोज वील बी गिवन बाय द पार्टी बाय द चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ताज्या प्रमाणे काम करपाची आमी सुरवात करतले परवरच्या वाठारांत जितले विशय घेतिल्ले ते स्पीडअप करप जे प्रोजेक्ट थोडे बंद पडिल्ले थोडे अस्तित्वात येवपाक वेळ लागिल्लो तांचेर आमचो भर आसतलो जाता तितले बेगीन हाडपाक टू एन्श्युअर दॅट पर्वरींग आमी जे मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटालो आज 10 वर्सांनी आमी जितली कामां करून काडल्या ती फुडल्या स्टेपाक फुडल्या लेवलार व्हरप हो आमचो प्रयत्न आसतलो गोंयच्या खातीर जितले विशय घेतले ते डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर बसून ताजेर तोडगे काडप आनी गोंयचें अस्तित्व घेवन गोंयचे एक्सपेक्टेशन्स हे मेळप हो आमचो मॅक्झिमम प्रयत्न आसतलो एकीकडेन मोगो पक्षाच्या सरकाराक दिल्ल्या बिनशर्त तेक्याक लागून भाजपाच्या बऱ्याच कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतिल्लो जाल्यार दुसरे कडेन मोगो पक्षाक नव्या सरकारान मंत्रीपदां मेळटली अशें गोंय भाजपा प्रभारी देवेंद्र फडणवीसान म्हटलां ह्या ताज्या वक्तव्याक लागून सगळेच आपल्या अजापल्या सावंत सरकाराच्या मंत्रिमंडळाचो विस्तार येता त्या 2 म्हयन्यांत जातलो खुशी की बात है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज फिर एक बार गोवा में सरकार बनी है। प्रधानमंत्री जी पर जो लोगों का विश्वास है गोवा की जनता ने उसी के कारण हमको आशीर्वाद दिया है। एक बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट हम देंगे, एक बड़ी एबल गवर्नमेंट हम देंगे और गोवा को विकास के नए मकाम पर पहुंचाएंगे। मिल चुका है निर्दलियों का और महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी का, तो अब विश्वास मत भी हासिल होना वो एक औपचारिकता मात्र है। हाँ जी बिल्कुल, और हमारे साथ ये सब लोग रहेंगे और आगे में एक्सपेंशन में हम इन लोगों को भी अकोमोडेट करेंगे।
भाजपा विरोधात बंडखोरी करून वेंचणूक लढयल्लो लक्ष्मीकांत पार्सेकर आपूण भाजपातूच रावतलो हे स्पश्ट केला. मांद्रे मतदारसंघात बंडखोरी करून वेंचणूक लढयल्ल्या पार्सेकरान सावंत सरकाराच्या सोपूत विधीक उपस्थिती लायिल्ली. वो शुभेच्छा देने के लिए मैं आया हूँ. जो मंत्री लोगों ने शपथ ली है उनको मैंने विश किया है और जो एमएलए विधायक है उनको भी मैंने विश किया है. भाजपा के साथ आपका संबंध बरकरार रहेगा? पार्टी की तरफ हाँ, सालों का संबंध है, वो ऐसा कैसा खत्म हो सकता है. 29 मार्चाक गोयच्या सभापतीची वेंचणूक जातली. भाजपा वटेन काणकोणचो आमदार रमेश तवडकरान अर्ज दाखल केलो, जाल्यार काँग्रेसी वाटेन नुवेच्या एलेक्स सिकेरान अर्ज दाखल केला. भाजपान 25 आमदारांचो तेंको आशिल्ल्यान सभापती भाजपाचो जातलो असो विस्वास उक्तायला. जाल्यार दुसरे वाटेन 15 आमदारांचो तेंको घेवन काँग्रेस आपलोय उमेदवार येवपाक शकता असो दावो करता. proposed by Jennifer Monserrat आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आम्ही स्पीकर पोस्टा खातीर आमचे सिनियर भारतीय जनता पार्टीचे लेजिस्लेचर बाब रमेश तवडकर जे काणकोणांतल्यान तिसरे फावटी निवडून आयिल्ले आसा हांचें नॉमिनेशन आमी फायल केलां. आनी हें नॉमिनेशन फायल करपा खातीर एका प्रोपोजर म्हणून एलेक्सो रिजिनल इंडिपेंडंट एमएलए आशिल्लो, ताका सेकंडेड बाय सुभाष फळदेसाय आशिल्लो. त्याच बरोबर आमी दुसरें नॉमिनेशन तांचें ताका प्रोपोज्ड बाय सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी केल्लें आणि सेकंडेड बाय एलेक्सो रिजिनल. थर्ड नॉमिनेशन विच इज प्रपोज्ड बाय जेनिफर मोन्सेरात आणि सेकंडेड बाय निलकंठ हळर्णकर. ह्या 6 जाणांनी ताका प्रपोज्ड आनी सेकंडेड केले आसा. असे 3 फॉर्म आमी तेंचे ऑलरेडी सबमीट केल्या. स्पिकराचे इलेक्शन हे परवा जातले. भारतीय जनता पार्टीक फाल्यां दनपारा पर्यंत नॉमिनेशन फायल आशिल्लें, सो दॅट आमी आयजूच नॉमिनेशन फायल केला. फाल्यांच्या कार्यक्रमात व्यस्त शेड्यूल असल्या कारणान भारतीय जनता पार्टी आमचो कॅन्डिडेट बाब आमदार बाब रमेश तवडकर हे सभापती पोस्टाचेर पूर्ण बहुमतात निवडून येतले हाची आमकां खात्री आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आयज दुसरे खेपे मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. सरकार स्वयंपूर्ण गोय 2.0 ह्या हेतान गोंयान वावुरतले अशें दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. स्वयंपूर्ण गोय 2.0 खाला गोय तरणाटे महिला ह्या सगळ्याक स्वयंपूर्ण करपाच्या हेतान सरकार वावुरतलो. जाल्यार जगाच्या नकाशाचे गोय पर्यटन थळ करपाच्या हेतान सरकार देपा मारतलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लोकांचे उपकार आठयतना सांगले. दुसरे सेकंड टर्म हो स्वयंपूर्ण गोय 2.0 हातूंतल्यान सुरवात जातलो. अंत्योदय तत्वाचेर गांवागांवांत पावपी कार्यक्रम सरकार तुमच्या दारी आसतलो. स्वयंपूर्ण गोय आसतलो, स्वयंपूर्ण युवा आसतलो, स्वयंपूर्ण महिला आसतलो. हे सगळे कार्यक्रम गोंयाक परत एकदा समृद्ध करपा खातीर गोंय टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणून आमी जगाच्या नकाशाचेर पावोवपा खातीर आनी भारतांतले एकमेव राज्य जेका भारताची टुरिजम राजधानी म्हणून वळखली वयची हाज्या खातीर आमच्या सरकारचो प्रयत्न आसतलो. सरकारात मॅक्झिमम आमी पळयता की गोंयांत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपा खातीर जनरेट करपा खातीर आमचें सरकार कार्यरत आसतलें. पुराय पद्दतीचे एम्प्लॉयमेंट सरकार हे आपल्या परीत नवीन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हे सातत्यात केले वयतले. आता वेळ झाला एक लांब विसो घेवपाचो. विसवा उपरांत परत रोखडीच आमी मेळुया. तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
भारतीय जनता पक्ष गोवा प्रदेश सुस्वागतम. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसंच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्यांचे सन्माननीय मुख्यमंत्री गोवा सरकारच्या शपथविधी समारोहात स्वागत. भारतीय जनता पक्ष गोवा प्रदेश सुस्वागतम. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसंच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्यांचे सन्माननीय मुख्यमंत्री गोवा सरकारच्या शपथविधी समारोहात स्वागत. विसवा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार. आता पळोवया फुडल्यो खबरो. आप कार्यकर्त्यांनी आयतारा पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरांत वाड जाल्ल्यान पणजे बस स्टँडार मोर्चा काढलो. येता त्या 2 ते 3 दिसांनी सुमार 15 ते 25 रुपयांनी पेट्रोल दरांत वाड जातली अशें सिद्धेश भगतान म्हटले. जाल्यार दर वाड जाल्यार ताचेर लोकांनी अजाप जावचें न्हय, कारण वेंचणुके आदीं वाटिल्ले पयशे भाजप सरकार वाशील करून घेवपाक सोदता असो खर आरोप राजदीप नायक हांणी केला. पेट्रोल गॅस वाढयले, पेट्रोल गॅस वाढयले, पेट्रोल गॅस वाढयले, पेट्रोल गॅस वाढयले, लुटले रे लुटले. 5वो दीस खंय तरी पेट्रोलाचो प्रायस वाडयत आसा आणि अशें दिसता की फाटले आणि कितलेशे दिसानंतर पेट्रोल खंय तरी 20 ते 15 रुपयांनी वाडटले. होच आजचे दिनाचो प्रॉमिस ह्या सरकारान दिल्लो काय कितें? हेच आजचे दिनाचे कॅरट दाखोवन लोकांक आमच्या गोंयकारांक फटयल्लो काय कितें? मॅनिफेस्टो काडिल्लो तेमी इलेक्शनाचो 3 सिलिंडर फ्री दितले म्हणून. आमी तेन्नाय बोवाळ घालताले, तेन्नाय लोकांक सांगताले हे 3 सिलिंडर दाखोवन 5 सिलिंडराचे पैसे तुमचे कडल्यान घेतले म्हणून. तुम्ही हे विसरले की ते सांगताले की आम्ही तुमका म्हारगाय काबार करतले म्हणून. आयज फाटली 10 वर्सां जाली म्हारगाय वाडत आसा. हांव दोतोर प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदतां किंवा नरेंद्र मोदीच्या कानार घालपाक सोदतां, निदान शपथ घेवपाच्या तरी मातसो थार दर आसलो. फाल्यां शपथ घेवच्या पयलीं तुमी लोकांच्या पेट्रोलाक उजो लायला, सिलिंडराक उजो लायला, हें चलयलां कितें? आनी गोंयकारांनी अजाप जावपाची गरज ना. ते सरळ सांगता तुमची मतां आमी विकती घेतल्या, तुमकां इलेक्शनाचे 2 दीस पयलीं आमी 1000, 2000, 5000 रुपया दिल्या, ते आमी खंयच्यान भरून काडपाचे. सो हे भरून काडपाचेंच काम आमच्या सरकार हेज्या प्रमोद सरकारान आनी मोदी सरकारान केल्लें आसा. अजाप जावपाची गजाल ना, कारण हे लोकांक हे लोकशाहीच्या मार्गान न्हय, हे फक्त विकते घेवपाचे, मतां जोडपाची. कोलवाळे महामार्गार उबे आशिल्ल्या ट्रकाची 4 चाकी गाडी आदळ्ळी. गाडयेची परिस्थिती पळयल्यार गाडयेचें बरेंच लुकसाण जाल्ल्याचें दिसून येता. चलोवपी आनी सहचालकाक कसलीच दुखापत जावंक ना अशें कोलवाळे पुलिसांनी सांगलें. नौदळाचे दुसरे P-8I विमान स्क्वॉड्रन 29 मार्चाक कमिशन जातले. ही कार्यावळ INS हंस नौदळ विमानतळार जातली. द
कॉन्डर्स नांवान वळख आशिल्लें हें स्क्वॉड्रन एडमिरल आर हरिकुमार हांचे हजेरेन कमिशन करतले. INAS 316 बोईंग P-8I हे आधुनीक तशेंच वेगवेगळ्या कामां खातीर वापरपात येवपी लॉंग रेंज मॅरिटायम आनी एंटी सबमरीन वॉरफेअर विमान जावन आसा. देशाच्या शिमेचे रक्षण करपी जवानांचे काम मोलादीक आसा. ते खातीर दर एकल्यान तांचो अभिमान बाळगुपाक जाय अशें मत हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल राजेंद्र आलेकार हांणी व्यक्त केला. जवानांच्या कार्यात महत्व दिवन एक राखी सैनीक खातीर हो उपक्रम आमी सुरू केला अशें तांणी सांगले. ते श्री शनेश्वर भजनी सांस्कृतीक संस्थेच्या 66व्या वर्धापन दिसाच्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ते जे थंय आमचे सैनीक आसात जे आमचे सगळ्यांचे रक्षण करतात दोळ्यांत तेल घालून, ते सैनीक कितें करतात तांचे ते लागच्यान जीवन पळयलें की जे आमचे सतत रक्षण करीत असतात. आज आमी हांगासर हो जो हांगासर कार्यक्रम करतात, हो कार्यक्रम सुद्धा ते थंय सीमेचेर आमचे रक्षण करतात म्हणून आमी आज हांगा कार्यक्रम करूं शकतात. नव्या राजभवनाच्या बांदकामा खातीर गोंय सरकारा कडेन जमीन निश्चित केल्या. एका उंचेल्या अधिकाऱ्यान ह्या विशीं म्हायती दिली. बांदकाम डिझायन आनी सरासरी मोल निश्चित केल्या उपरांत ही फायल मंजुरी खातीर सरकारा कडेन धाडून दिले. रेराकडे कागाळ केल्ल्याच्या वादावेल्यान प्रभू मोनी हांच्या चल्याचे अपहरण करून तांकां मारपीट करपाचे प्रकरण घडलां. हे खातीर पर्वरी पुलिशेन 9 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्या. ही घडणूक पर्वरी ALPS व्हॅली हांगा घडली. पुलीस हे विशीं फुडलो तपास करतात. कोस्तावाडा कामुल्ली हांच्या मरण आयिल्ल्या सालुझिनो जानुआरियो आग्नेल दी सांता मारिया हांचे वारसदार म्हूण फटीची कागदपत्रां करून जमीन जप्त करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. ही बेकायदेशीरपणां 10 डिसेंबर 2021 ह्या दिसा जाली अशी माहिती म्हापसा पुलिशेन दिल्या. सुमार 4 लाख चौखण मीटर जाग्याचे बोगस कागदपत्रां करून सरकारी यंत्रणेकरीक फटयलां अशें ह्या प्रकरणाचेर तपास केल्या उपरांत कळटा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास पुलीस करतात. काणकोणच्या खोला बीच रिसॉर्टान बेकायदेशीरपणान दोंगर कातरून बांदकाम केल्ल्याचो निष्कर्श राष्ट्रीय हरित लवादान काडला. हरित लवादान रिसॉर्टांतल्या रचनेविशीं संयुक्त समितीक अहवालांतल्यान निष्कर्शाचेर दुबाव उक्तायलो. नेमांचें उल्लंघन करून रिसॉर्टान बांदकाम केल्ल्याचें हरी लवादान म्हटलां. इनासियो परेरान हे विशीं हरित लवादा कडेन कागाळ केल्ली.
द्वारका इको बीच रिसॉर्टाच्या बांदकामाक ताणें आव्हान दिल्लें. दोंगर तशेंच खारफुटी कातरून आनी खाडीत भर घालून हे बांदकाम केल्लें. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन अधिसुचोवणी फाटयार मारून हे बांदकाम केल्ल्याचें हरीत लवादान म्हटलां. फाटल्या 5 दीस सावन पेट्रोल दरांत वाड जायत आसा. पेट्रोल वाडटा आनी नुस्तें, खावपाचें तेल आनी भाज्यांनी लेगीत वाड जाल्या. ह्या दरवाडीक लागून सादारण मनशाचे जिणेचेर परिणाम जाल्ल्याच्यान दिसून येता. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. फाटल्या कांय दिसा सावन राज्यात पेट्रोल डिझेलाच्या दरा सयत खावपाच्या तेलाच्या दरात लेगीत बरीच वाड जाल्या. या दरवाडीक लागून सर्वसामान्यांचे बजेट सामकें हल्लां. फाटल्या कांय म्हयन्यांत कांदे, बटाट आनी टोमॅटोचे दर थीर आसात, मात पालेभाज्यांच्या दरात चड उतार चालूच आसा. फाटल्या दिसांनी 50क 10 लिंबू मेळटाले, तेच आतां 50क 8 लिंबू मेळटात. हिरव्या मिरसांगेची तिखसाण तिच्या दरा भशेनूच तीख जावन झोमत आसा. भाजीपालो, नुस्तें, दाळी, खावपाचें तेल ह्या सगळ्यांचोच दर तेंगशेर पाविल्ल्यान सर्वसामान्यांची दिसपट्टे जीण सामकी हल्ल्या. 5 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुके उपरांतूच दरात वाड जाल्ल्यान संसदेत सरकाराक बरेच धारेर धरपाक लागल्यात. ही म्हारगाय आनी कितली वाडटली असो प्रश्न सगळ्यांकूच पडला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वेंचणूक हरलो म्हण तृणमूल काँग्रेस पक्ष गोंयांतल्यान वचची ना. पक्षाची मूळ घटमूट करपा खातीर पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते ह्यान फुडें वावुरतले अशें विधान तृणमूल काँग्रेसीचो अध्यक्ष किरण कांदोळकार हांणी केलां. तृणमूल काँग्रेसीक गोंयची विधानसभा वेंचणुकेची तयारी करपा खातीर खूब कमी वेळ मेळ्ळो. ते खातीर पक्ष हारलो अशें तो म्हणटा. इतले मजगती आयतारा तृणमूल काँग्रेसीच्या केंद्रीय फुडाऱ्या वांगडा गोंयच्या कार्यकर्त्याची बसका जाली. ह्या बसकेन ह्यान फुडें गोंयच्या सगळ्या वेंचणुकेचो लढोवपाचो निर्णय जाला अशें तांणी सांगलें. पक्षांतल्या राजिनामे दितान तांकां आमी थारोवंक शकना, मात पक्षाची रुजवण घटमूट करून तृणमूलाक गोंयांत रुजोवपा खातीर पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते काम करतले अशें तांणी सांगलें. गोमंतकाच्या खबरो अश्यो चालूच आसतल्यो, पण आतां हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.